बापासमोर सर्व आम्ही एकताय झाल्या भक्तीत आणि मानात उतारते ऐकू आमका समर्पण पवित्र बलिदानात या गाव्यास एकाच ताळ्यान उल्हासून त्रिएक देवा गीता गायनानी अर्घा दिव्या ताणे केल्या सरूपकारा बापूत पवित्रत्वाच्या एकतारान घडला परम संस्कार पातका आमची ओळखून जाऊया मी तयार दैविक सर्गी जेवणा या गाव्यास एकाच ताळ्यान उल्हासून त्रिएक देवा गीता गायनानी अर्घा दिव्या ताणे केल्या सरूपकारा या गाव्याचो एकाच ताळ्यान उल्हासून त्रिएक देवा गीता गायनानी अर्घा दिव्या ताणे केल्या सरूपकारा देवान केल्ल्या स्वरूपकारांक अर्घां दिवन ह्या मिसाचें बलिदान आमी आतां प्रारंभ करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताचे कृपा देवसो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो येवकोट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाच्यानो आज पवित्र सभा परम पवित्र त्रित्वेचें फेस्त आचरण करता. पवित्र त्रिंदादीचें फेस्त आमचे जिणयेचें केंद्र, क्रिस्ती भवार्थाची बुन्याद. आमच्या जिवितांत पवित्र त्रिंदादीचो मोग करून क्रिस्ती जिवीत रुपीत करच्याक आयची देवस्तुती उलो दिता. तर पवित्र त्रिंदादी थंय आमचो भवार्थ दवरच्याक जाय असची कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी मागया. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, पवित्र त्रिंदाद जावन आसा बाप पूत आनी पवित्र आत्मो ती तेगां विविंगड न्हय बागार एकच जीव जावन आसा आनी तांचें तें सर्गीय अशें कुटुंब तांणी बांदून हाडलां. थंयसर येवकोटांत माया मोगान आसून आमकां हांगासर ह्या पृथ्वेचेर ह्या आमच्या गांवार ह्या आमच्या संवसारार आमी मनीस जावन जल्मून बरें एक कुटुंब बांदून हाडूंक आमकां तांणी सर्गीत हांवन देख दिल्या. हर एके आमचें मागणें आनी हर एके आमच्या जिविताच्या हर एका नव्या दिसा आमी त्याच त्रिंदादी मरिफात आमचो दीस आमचें जिवीत आमी प्रारंभ करता आनी तांचे मरिफात आमचें जिवीत मुंदरसून वेता. तर आतां ह्या पवित्रतेंत पावते परी वांटो घेवच्या खातीर आमचीं पदकां आमी आतां वळखून घेवया. आमची अस्कतकाय आमचें उणेंपण आमच्या मोतीक हाडून सांगाता आमी म्हणया. हांव पातकेसर पदवेदारा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो
म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यान वो म्हजो अपराध वो म्हजो अपराध वो म्हजो बोड अपराध ह्या पासत भगवंत सदांच आमकां मरीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमेन. सोमिया काकूत सोमिया काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सोमिया काकूत सोमिया काकूत महिमा देवाको सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टां संसारी सर्वेस्पोरा देवा सर्गींच्या राया सर्वद्वेधार देवा बाबा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिन वाजता तुझ्या तर वैभवा पासून आमी तुका वागणता सौम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकरास पुता सोमिया देवा देवाचे शिडये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत तू बापाच्या उजव्या बोसाय आमचे मागणे मानून घे त्या पवित्रत्म्या सांगाती देवाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. प्रार्थूया. देवा आमच्या बापा तुझ्या खंडित जिवितांत आमी भाग घेवच्याक तुवें तुज्या सासणीक शब्दाक आनी पवित्र करणाऱ्या आत्म्याक संवसारांत धाडून तुजो विचित्र गुट मनशांक उगडाप केलोय. खरो भावार्थ तुवें आमकां उसारूंक दिलाय देखून सासणीक त्रित्वेचो प्रताप आमी गायतांव आनी ताचे सक्तीच्या परजळीत करण्यानी तिचें एकपण वळखून तुमकां त्या गाय जनांक त्रिएक देवाक कालतेपणी आमी प्राणिपात करतांव. सगळ्या काळजान तुमची महिमा वाखणतांव आनी ही आमची भजन तुमकां मांडो म्हूण मागतांव. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. निर्गमन पुस्तकांतले वाचप. सरीसपुरान फर्मायले प्रमाणे मैजे फातराच्यो 2 फळयो हाती घेवन सिनाई पर्वताचेर चडलो. सरीसपोर एका कुपांतल्यान सकला देंवून ताच्या बगलेक रावलो आनी ताणें सरीसपोर म्हणलें नांव परगटलें.
सरीसपोर ताच्या मुखल्यान उतरून गेलो आनी उद्गारलो, सरीसपोर सरीसपोर, दयाळ आनी काकुळदार देव, रागार जावंक सावकास, मोगान आनी विश्वासान भरलेलो. मोइसे तक्षण धरणेर सरपटलो आनी ताणें आराधन केलें. ताणें म्हळें, सरीसपोरा, हांव तुका मानवाला जाल्यार दया करून आमचे सांगता ये. वय हो लोक दारून काळजाचो, पूण आमच्यो चुकी आनी अपराध बक्षी आनी आमकां तुजे दायजी करून स्विकार कर. देवाचे उतर हे देवड उपकार. मानानी वडवीक तुका ससनाच्या ससना, मानानी वडवीक तुका ससनाच्या ससना. सदैव तू आमच्या पुर्वजांच्या देवा, मानानी वडवीक तुका ससनाच्या ससना. सदैव तुझे महिमे मन पवित नाव, मानानी वडवीक तुका ससनाच्या ससना. मानानी वडवीक तुका ससनाच्या ससना. सदैव तू तुझ्या महिमेच्या मंदिरान, मानानी वडवीक तुका ससनाच्या ससना. सदैव तू तुझ्या राजाच्या सिंहासनान, मानानी वडवीक तुका ससनाच्या ससना. मानानी वडवीक तुका ससनाच्या ससना. सदैव तू समुद्राचे गुंडाय मेजलेल्या आणि किरुबा वयर बसलेल्या, मानानी वडवीक तुका ससनाच्या ससना. सदैव तू अंतराळार बसलेल्या, मानानी वडवीक तुका ससनाच्या ससना. मानानी वडवीक तुका ससनाच्या ससना. मानानी वडवीक तुका ससनाच्या ससना. सांत पावलून कोरिंथकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप. भावां भयणीनो, हांव तुमकां विदय म्हणटां. संपूर्णकाय जोडूंक वावुरा, म्हज्या उल्याक पाळो दिया, एक मनाचे जाया, समाधान सोदा. तवळ मोगाचो आनी शांतीचो देव तुमचे सोबे आसतलो. पवित्र उम्यान एकामेकाक नमन करा. समेस्त भक्त तुमकां नमन धाडटात. सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. देवाचें उतार हें. देवड उपकार. उबी रावया. Alleluia, 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 Alleluia. अनंत बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या, जो आसा, जो आसलोलो आणि जो आसतलो त्या देवा. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमच्या सोबे आसो. भाग्यवंत जुवांव परमाने जेजू क्रिस्ताचे शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजून निकोदेमाक म्हळें, देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की
ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपूण दिलो, ताका सतमणतल्या कोणाचोच नास जायना जावच्याक, बगार ताका सासणीक जिवीत मेळच्याक. कित्याक देवान आपल्या पुताक संवसाराक धाडलो, संवसाराची नीत करच्याक न्हय, बागार ताचे मरेफात संवसाराची सोडवून जावच्याक. पुताक सतमणतेल्याची नीत जायना, पूण जो कोण ताका सतमानिना तो देवाच्या एकल्याच पुताक सतमानिना. ह्या कारणा पासून ताची नीत जावन गेल्या. देवाचें उतार हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. पुणार जिवंतपण जेजू क्रिस्त थंय मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आमच्या ह्या आधुनीक काळार आमी जर तर आमची दिश्ट तिशीनिशीन घाली जाल्यार आमचो हो आधुनीक काळ आनी आमी जिवच्या ह्या प्रकृतींत आमचें जिवन एक उसल्या मट्टाक खंडीत जावन पावलां. आनी ह्या उसल्या मट्टाक व्हरच्या खातीर जावंक पुरो साबार विज्ञानी प्रयोगशालांत प्रयोग करनस आसात. आनी देवान मनशाक बरी जानवाय दिल्ल्या मरिफात ती जानवायचो बरो उपयोग करन बरीं बरीं वाहनां जावंक पुरो, ह्या हेर यंत्रां जावंक पुरो, मोबायलां जावंक पुरो, आनी हेर साबार वस्तू आमच्या जिविताक बऱ्यापणा खातीर हर एका मनशान संतोशान जिवच्या खातीर कुटुंबाचो बांदाव लागशिल्ल्यान हाडच्या खातीर आनी एका पंथांत आनी एका पंथाक सुशेगायेन सलसायेन पावच्या खातीर हें सर आमच्या जिविताक फावो केल्लें जावन आसा. त्या देखून भविश्या विज्ञानी प्रयोगशालांत रात दीस म्हणले बरें न्हीद कळोन भविश्या हें पुरा मनशाच्या उपयोगा खातीर करनस आसात. आनी मुखारी असलेंस आणकी उसल्या मट्टाची सर आमकां आमच्या जिविताक कितें जाय तें आमकां मेळटलें. पूण हर एका विज्ञानीक ताणें कितली न्हीद कळ्ळ्यार दीस रात ताणें प्रयोग केले जाल्यार ताणें एक मात्र ताका सोदून काडूंक आणखी जावना. तो खंडीत जावन सुलवला. देव कोण, देव कसो आसा आनी देव खंय आसा आमकां कशें ताचें मुखामोळ आमकां पळोवंक मेळटा गी म्हणून तांकां आणखी सोदून काडूंक जावना. पूण आज आमी आचरण करची ते परब पवित्र त्रिंदादीची परब आचरण करता आसतना आमकां क्रिस्तांवांक भावार्थी मनशांक आमच्या आवय बापायनी आमकां दिल्ल्या त्या भावार्था मरेफात आमकां देव, जेजू आनी पवित्र आत्मो ह्या त्या गजानांतय आमकां खंडीत जावन भावार्थ आसा, भरवोसो आसा आनी हे तेग जण एक जावन कशें जियेतात गी म्हणून आमी आमच्या जावंक पुरो दोतोरणे वेळार क्रिस्माच्या दोतोरणे वेळार आमी तें शिकल्या आनी आमी तें पातयेता. हें केवल नव्या सोल्ल्यांत मात्र न्हय, बगार आमी फाटीं पोरन्या तेस्तामेंताक आमी गेल्या जाल्यार उत्पत्ती ग्रंथाच्या पयल्या पानांनीच पयल्या अध्यायांत थंयसर 26 वळवेंत आमकां वाचूंक मेळटा. पवित्र त्रिंदादी विशयंत थंयसर उल्लेख आसा. कित्याक थंयसर अशें आसा की आमी आमच्या सारक्याचो आनी आमच्या रुपाचो मनशाक आमी करुया. थंयसर
म्हज्या म्हणून सांगूं ना, बागार आमच्या आमी म्हूण सांगल्यार बाप पूत आनी पवित्र आत्मो जावंक पुरो. तांच्या एका मरिफांत आमच्या सारक्याची तांकां आमी करया आनी तांच्या सारक्याची आमी जावन हांगासर आमी एकामेका पळोवन हे कुटुंब बांदून हाडन आमच्या मागण्यांत मिसाच्या बलिदानांत आमी पात्र घेवन आसांव. त्याच उत्पत्ती ग्रंथांत मुखार मुखार आमी वाचून गेल्या जाल्यार 18व्या अध्यायांत वळ 2 थंयसर आसा, सर्वेस्पर आब्राहामाक थंयसर दिश्टीक पडटा आनी त्या वेळार आब्राम वयर पळयता. ताका वयर पळयता आसतना थंयसर 3 जण ताका दिसतात आनी ते 3 जाणां मरिफांत पवित्र त्रिंदादीक उल्लेख करचें तें आमी उत्पत्ती ग्रंथांत परत आमी वाचता. तितलें मात्र न्हय, नव्या तेस्तामेंतांत आमी वेता आसतना गाब्रिएल दुतान मोरयेक बरी खबर हाडटा आसतना थंयसरी पवित्र त्रिंदादीक उल्लेख केल्लो जावन आसा. आनी त्याच प्रकार सबार कडेन आमकां पवित्र त्रिंदादीचो उल्लेख आमकां वाचूंक मेळटा. आनी मोगाळ भावन आनी भयणीनो, पवित्र त्रिंदाद सर्गीच्या राजांत थंयसर तांणी एक कुटुंब बांदून हाडिल्लें जावन आसा. देव बाप, जेजू क्रिस्त, देव पूत आनी पवित्र आत्मो त्या गजानांनी एक मेळोवन एक जावन एक कुटुंब तांणी थंयसर बांदून हाडिल्लें आसा. आनी जर तर आमी ह्या संवसारांत आमी एक कुटुंब बांदून हाडून हांगासर आमी जियेता जाल्यार त्याच सर्गीच्या कुटुंबाचें प्रतिबिंब आमी जावन आसा. जर तर थंयसर तें पवित्र कुटुंब ह्यात पवित्र त्रिंदाद एक जावन नातिल्लें जाल्यार आमी हांगासरी एक जावन आसत्या नातिल्ल्या फांटे फुंटे जावन पुटोन आमचें जिवीत जियेत्या. आज तांची देख काण घेवन आमी एक बरें कुटुंब बांदून हाडून आवय बापय भुरगीं आनी आमच्या कुटुंबाची शेत वाड्या घरां पिरगज म्हणलें तें एक कुटुंब आमी बांदून हाडून त्याच पवित्र त्रिंदादेक आमच्या जिविता मरिफात आमी हांगासर उल्लेख करनासांव. तर मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आमी देवाचें उतर आयकल्लें. थंयसर देव जावन आसा मोग म्हणून आमी आयकलें आनी हो मोग तांणी थंयसर पवित्र त्रिंदादेन करन हांगासर आमकां त्या मोगांत जिवोवंक ताणें आमकां आपयलां. देव एक महान मिस्तेर म्हणलें सर्वांके जाणा आमी जाणाव. ताका पळोवंक मस्त जण सोदतात, मागतात, पूण आज पर्यंत पळयल्लो ताका कोणी ना. पूण देवा विदेशी विविध लोक विविध मनोभावान आटापता आनी आमकां क्रिस्तवांक ताची वळख आमच्या भावार्था मरिफात आनी जेजूनच तें उगडापें केल्लो एक व्हडलो भावार्थाचो मिस्तेर जावन आसा. जेजूच्याच उतरांनी देवाची वळख ती भोव गुंडायेन जाल्या. कित्याक आमचो देव मोगाळ देव, आमचो देव बोगसण्याचो देव, आमचो देव मागिल्लें आमकां दिता. आमचो देव आमी कितेंच मागिल्लें आमकां हें नासतना रावना. कित्याक आमी ताची भुरगीं, ताणें आमकां रचलां आनी तो आमकां खंडीत जावणी पोसता. त्या देखून देव जावन आसा मोग आनी देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारा खातीर ताणें ओपून दिलो. आनी तें मात्र न्हय, ताका कोण पुरा सतमंता तो खंडीत जावन नास जायना,
बागार तो बाचाव जाता आनी ससनाक जिवीत ताका मेळचें जावन आसा. त्या देखून आमचो देव जावन आसा, संबंदाचो देव जावन आसा, आमचो देव जावन आसा, एकामेका वळखीचो देव जावन आसा. आनी त्या देखून देव संबंदाचो म्हणून पोरण्या तेस्तामेंतांत हांवन नव्या तेस्तामेंतांत पर्यंत दांबून थंयसर सांगलां. आनी आपल्या पुताक देवान आमचे खातीर, आमच्या सोडवणे खातीर आमी हर एकल्यानी एक भाव बांदवपणाची बरी कुटुंबां जिवीत जियोवच्या खातीर आमकां ताणें दिल्लें जावन आसा. त्या देखून बापा पुता आनी मनशां मदलो संबंद तातूंच आटापून आसा. आनी बापा पुता आनी पवित्र आत्म्या ह्या मनशां मदलो संबंद थंयसर विवरण आमकां केला. तर मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आमचो देव ताणें आमचो मोग केला आनी आमचे खातीर ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ताणें दिवन आनी त्या पुतान ह्या संवसारांत ताणें जिणी जियोवन बापाचें मिसांव ह्या संवसाराक हाडन माया मोगान सोंसणीकायेन भक्षणाचें जिवीत आनी पिडेशिडेंत आशिल्ल्यांक, पोटाच्या बुकेंत आशिल्ल्यांक हर एकल्याकी ताणें बरेंपण केलें. हर एकल्याची पिडा गूण केली, पोटाची बूक ताणें थांबयली आनी असल्या मरिफात ताणें ह्या संवसारांत तावन परत पाटी देवाच्या घरात देवाच्या बापाच्या कुशीन ताणें बसून तुमकां अनाथ जावन सोडिना म्हणून ताणें पवित्र आत्मो आमचेर पाठयलो. आनी आतां त्याच बाप पूत आनी पवित्र आत्म्याचें त्या पवित्र त्रिंदादीची परब आमी आचरण करन आमी आनीकी चड आनी चड आमचो भावार्थ तांचेर दवरून आमी ह्या संवसारांत आमी जिणी जिवूंक आसा. त्या देखून मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आमी एका व्हडल्या मिस्तेराची परब आचरण करता. कित्याक सांत आगोस्तीन येदो व्हडलो देवशास्त्री शिकपी तो जावन आशिल्लो. देवाच्या आनी पवित्र त्रिंदादी विशयंत आटापून ताचें जिवीत ताच्या मोतींत चिंतून जाल्यार ताका असो अर्थ ताका कळ्ळो ना. उपरांत दर्याच्या देगेन तो चलोवन आसतना ल्हानसो एक भुरगो दर्यांत थंयसर एक ल्हानसो पोंड काडन कट्टेंत तातूंत उदक तो काडटलो. आनी सांत आगोस्तीन ताचे लागीं विचारता, हें कितें तूं करताय गी म्हणून. हांव दर्याचें उदक ह्या हातूंत हांव खाली करतां, कित्याक तूं कितें चिंतून आसाय, पवित्र त्रिंदादे विशयेन तूं कितें चिंतून आसाय तें तुका कळशें ना. तो जावन आसा एक मिस्तेर म्हणून ताका तें कळीत केल्लें. तर मोगाळ भावन आनी भयणीनो, जावं दी परब आमच्या गूंड भावार्थाचो अर्थ आनी तसो तो पवित्र त्रिंदाद आनी ह्या त्रिंदादीचें मुखामोळखान घेवन आमी जियोवचें तें कुटुंब आमी बरें जावं दी. माया मोगान सोंसणीकायेन आमकां जियोवंक हेंच फेस्त आनी ती वयली पवित्र त्रिंदाद आमकां ती कृपा दिवं दी म्हूण आमी मागया. आमेन. उबे रावन आमच्या बाबर्थाची उसारणी आमी आतां करया. सतमंता देवाक, बापाक, स्वर्गांत आनी पृथ्वीच्या असणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताचे एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या जो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी संभवलो, आमकां मरियेंतां जल्मलो, पोंच पिलाता काळ ताणें सोंसलें, ताका क्रुसार जडलो, तो मेलो आनी ताका आनीक पिलो, तो मेल्ल्या मदें देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवंत जालो, सर्गाक चडलो, सत्पदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, थंय जिव्यांनी मेल्ल्यांची मनसुबी करून घेतलो. सतमंता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभे, भक्तांचो एकठार, पातकांचे भोगसाणे, कुडीचे जिवनपण, सश्टाची जिवीत. आमेन. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, पवित्र त्रिंदाद ह्या बाप पूत आनी पवित्र आत्मो एक जावन तो जावन आसा आमचो मोगाळ बाप. ताच्या पांयांतळी आमची सर प्रार्थना आमच्या काळजांत आसची, आमच्या मोतींत आसची, आमच्या कुटुंबा खातीर, आमच्या सेसंबरा खातीर, आमच्या पिरगजे खातीर आमी सर ती देवाच्या पांयांतळी उबारुया. बापा, पवित्र सभेच्या म्हणयाऱ्यांनी पवित्र त्रिंदादीचो मिस्तेर गुंडायन अनुभव करून तांचे तबीन आसच्या क्रिस्ती परजेक पवित्र त्रिंदादी विशयांत मुळावी समजणी दिवन तांचो बोवार्थ घट करूंक जाय अशी कृपा दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या देशाच्या फुड्याऱ्यांनी
देवाचे हजरपण समजून लोकांच्या बरेपणाक आदार जावचे तसली अर्थीक आनी सामाजीक योजनावादी आसा करूंक पवित्र त्रिंदादीची सहाय फावो कर म्हूण आमी मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांनी पवित्र त्रिंदादीचो मोग कर. तुज्या आनी तुज्या पुता जेजूच्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकवटान आनी संबंदान द्रुता जावचो मोग अनुभव करूंक जाय अशी कृपा देणी फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. भुरग्यांनी तशें युवजणांनी पवित्र त्रिंदादीक वळखून घेवन तांचो भावार्थ ह्या मिस्तेरांतय दवरून संवसारी संगतीक बली जायनासतना देवाच्या मोगांत आनी संबंदांत वाडोवंक आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मिशनरी गांवांनी दीस रात वावुरच्या सहरोमच्या भावा भयणींक कुडीची भलायकी मोतीची समजणी आनी आत्म्याची सवकसाय फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. युकरिस्ताच्या ह्या मेजा बोवारी हजर आसलेल्या आमी सर्वांनी पवित्र त्रिंदादीची सकत आमच्या जिवितांत भोगून हर एका युकरिस्तांत क्रियाळ भाग घेवन आमची जिणी भगवंतपणी जिवंक जाय म्हूण जाय अशी कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या जिवितांत जर तर आनी कितें आमकां देवा कडेन मागूंक आसा एक घडी भर मौनपणे रावन आमी ती आतां देवा थंय उबारुया. भोव दयाळ आनी भोव मोगाळा बापा, बाबडतांत आनी मोगान पवित्र त्रिंदादीच्या नांवान आमी उसारलेल्या सर त्या मागण्याचेर तुजें आशिर्वाद घाल. तुका तूं जाणाय आमकां खंयच्या वेळार कितें आमकां जायचें म्हणून तें सर आमकां तूं फावो कर या आमी मागता त्या क्रिस्त आमच्या सुमया मोरिफात. आमेन. देणे उड्या वायनाचे भेटयता बापा तुका जिणे किरकोळ हे आमचे ओपून दिता आज तुका सर्वेस्परा सृष्टीर असणारा भेटयता आमकांच तुका सर्वेस्परा देण्या दातारा दयेन ओपून घे आमकां सर्वेस्परा दया सागोरा भेटयता अर्गां तुका सर्वेस्परा दैविक सागोरा क्रिस्तात एकठांय आमकां देणे उंड्या वायनाचे भेटयता बापा तुका जिणे किरकोळ हे आमचे ओपून दिता आज तुका. माग्या भाव भयणीनो, आमचे हें बलिदान सरपदरा देवा बापाक मानता तसलें जावं दे म्हण. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या आगावा सर्वेस्पर मानून घेऊ. बापा पवित्र त्रित्वेच्या मानाक फावो तसले बेठोवणी करूंक आमचेंच म्हणलेलें कांयच ना, पूण तुवें आमच्या हातांनी घाल्याय ती देणी ह्या वेदीचेर आमी दवरता आनी तांचे बराबर आमकांच आमी तुका ओपूण दिता. पवित्र आत्म्या उदेशी हे सर देणी बदल आनी अशें जेजूच्या कुडी रक्ताच्या बलिदानान पवित्र त्रित्वेच्या महिमेक आमची संपूर्ण वाकाणी तुजे मुखार सोडून दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वे
सरीसपोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर काळी आनी सर थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासू. तुज्या एकल्यास पुता आनी पवित्र आत्म्या बराबर तूं एकस देव एकलोस सर्वेस्पर. पूण तुमी एकस देव आसता, एकस जन न्हय, बागार एकस देव सायबाचे तेग जन. तुवें उगडापो करून दाखयलोलो हो तुज्या महिमेचो गुठ आमी तीर भावडतान सत मानता. आनी तुज्या पुताची तशीच पवित्र आत्म्याची तेस अंतर नासलेली महिमा कालतेपणी वळखता. खऱ्या आनी ससनाच्या देवा, हे एकल्या जनाचो विशेष गुण आनी ते गायचे एकस सायब आनी समासारकी महिमा वंदन तुका आमी प्राणीपात करता. हेस महिमा वाखाणून देवदूत आनी सर्गीचे दळबार एकाच ताळ्यान तुजें किर्तन निरंतरी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान. ओ सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. ओ सर्गी तुका जय जय. ओ सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर. तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरोन सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. हे म्हजी कूड तुमचे पसत समोर पोंची. त्याच पर्यंत जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत. पातकांचें बोक्साणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशा पसत तें वारावतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. भावडतसो गट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता. आनी हो जिवीतसो उंडो आनी सरवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलां देखून आमी तुका धीन बसता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमी सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक्या प्रितमेचेर विस्तारलेलो तुज्या पयस सभेचो उगडास काडे. फ्रांसीस आमच्या बग्यान बाप्पा, पिटर पॉल आमच्या गोळी बाप्पा, सगळे याजकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुन्हा जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीचे काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगती मेल्या सुमेस्तां तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर पूण आमी मागता. हांव कार मेरे देवाचे मेळ सांगती
भगवान तुमचं जाणून तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर असेसो सम फ्रांसीस सम पात्रिबियो सम आंतोनी सम क्लारा बरोबर सस्नाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी महिमा गाव आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सुरवंदराची आज्ञा मनां धरू ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन गावोया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येव, तुझी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोन आनी आमकां ताळणे पडोवंक दिव नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार, दया करून या जिवितांत सोंसकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणे बरवशान रक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक रासवोटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. समयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता मुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावडताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससना. आमेन. सौम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. माया मोगसो आनी येवकोट असो गुरू तूं जावन एकामेका शांती पाठोवया. देवाचे शेळये तूं संसाराचे पाप काडटाय, आमची काकूत कर. देवाचे शेळये तूं संसाराचे पाप काडटाय, आमची काकूत कर. देवाचे शेळये तूं संसाराचे पाप काडटाय, आमकां शांती दी. पळया ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक ह्या सकाळींच्या दिसा आमकां सर्वांकी आपोवणें मेळ्ळां. आमी जावन आसो भागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना, पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली.
सोम्या तुका हांव अत्रेकता तुझ्या येण्याक दादो जाता सोम्या म्हज्या तुये काळजान म्हज्या जिये सांगात तुजो हांव आशेता विश्वासी तूं मोगाळ जोन्या म्हाकाय विश्वासी रागन्या विश्वासी तूं मोगाळ सोम्या म्हाकाय विश्वासी रागन्या सुखान दुखान पिडेन भलायकेन एक म्हाका दार तुये सोम्या सोम्या तुका हांव अत्रेकता तुझ्या येण्याक दादो जाता सोम्या म्हज्या तुये काळजान म्हज्या जिये सांगा तुजो हांव आशेता सांगा तुजो दैवी काणबो मोगा एकवट सर्गी आनंद सांगा तुजो दैवी काणबो मोगा एकवट सर्गी आनंद पोसल्यान तुझ्या दादोची जाता मैने बरी तुये क्रिस्ता सोम्या तुका हांव अत्रेकता तुझ्या येण्याक दादो जाता सोम्या म्हज्या तुये काळजान म्हज्या जिये सांगा तुजो हांव आशेता तुझे रगत नितळ करता आमकां पातकांतली सोडयता तुझे रगत नितळ करता आमकां पातकांतली सोडयता मरणाक काळखान परवोसो दिवन उजवाडायची वाडल्या सोम्या तुका हांव अत्रेकता तुझ्या येण्यान दादो जाता सोम्या म्हज्या तुये काळजान म्हज्या जिये सांगा तुजो हांव आशेता प्रार्थुया सर्पद्वेदारा देवा आमच्या बापा या दाबाजेक परबे दिसा तुका तुज्या पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आमच्या त्रिएक देवाक भवडतान प्राणिपात करून या संस्कारांत आमी वांटो घेतला तुमच्या जिवान अदीक अदीक आमकां भर आनी तुमच्या मोगान आम सुमेस्तांक संपूर्णान एक कर हे परी या संवसारांत भवडतान चलतना आनी शेकी सरकार तुमकां रूप रूप पळयतना सगळे आमचे जिवीत भोव पवित्र त्रित्वेची निरंतर दिनवासनी आनी वाखाणणी जावं म्हूण मागता हांव जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं तकले बघून देवाचो आशिर्वाद मागया सर्वेस्पर तुमकां आशिर्वाद दिवं आनी सांबाळूं आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकून तो तुमकां मायपासान आनी खाकुळतेन वागूं दुलबायन आनी तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तुमकां दिवं आनी सर पदवेदार देवाचो
बापाचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सगळे सदां आसो. आमेन. वचोन येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार सगळ्या काळजान सौम्या तुका नावाडटा. सगळ्या मनान तुजो उपकार नियाळटा. अर्गा तुका होगळाप तुका स्तुती तुका वंदन तुका. अर्गा तुका होगळाप तुका स्तुती तुका वंदन तुका. आमचे हे जिणे तुझे सुदेणे कितेंच नाही आमी तुझे विणे. आमचे हे जिणे तुझे सुदेणे कितेंच नाही आमी तुझे विणे. अर्गा तुका होगळाप तुका स्तुती तुका वंदन तुका. अर्गा तुका होगळाप तुका स्तुती तुका वंदन तुका. सगळ्या काळजान सौम्या तुका नावाडटा. सगळ्या मनान तुजो उपकार नियाळटा. अर्गा तुका होगळाप तुका स्तुती तुका वंदन तुका. अर्गा तुका होगळाप तुका स्तुती तुका वंदन तुका. मागणे ऐकाताय संतोष लाभयताय. सुख दुःखांत आमच्या सांगात दिताय. मागणे ऐकाताय संतोष लाभयताय. सुख दुःखांत आमच्या सांगात दिताय. अर्गा तुका होगळाप तुका स्तुती तुका वंदन तुका. अर्गा तुका होगळाप तुका स्तुती तुका वंदन तुका. सौम्या तुका नावाडटा. सगळ्या मनान तुजो उपकार नियाळटा. अर्गा तुका होगळाप तुका स्तुती तुका वंदन तुका. अर्गा तुका होगळाप तुका स्तुती तुका वंदन तुका. मोगाळ पुता सोवे आमकां आशीर्वाद देव आमकां. भगवंत सचिन करवे निवारण को आमच्या देवा आमच्या दिसवंतले बापाचे आणि पुत्राचे पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.